आज खावडीच्या प्लांटाचेर आमची अशी परिस्थिती जाल्या की आमी जे दुधकार आसा ह्या दुधकारांक टायमार आमकां पॅलेट पेंट मेळना आनी आमच्या निदर्शनाक अशें आयलां की आमचे जे खावडीचो कारखानो आसा तो मदीं मदीं बंद पडत आसा। म्हणजे हाजो अर्थ असो जालो की थंय जें कितें प्रशासन चल्लां पळय हें प्रशासन सारकें ना म्हणून ताजो हो असो इफेक्ट आमच्या दुधकारांचेर येता। प्रशासनाक दिसता आसत कितें की एक दीस खावडीचो कारखानो बंद उरलो जाल्यार कांयच फरक पडचो ना म्हणून, पण आमच्या जे दुधाचेर फरक पडटा ताचें जें नुकसान आमकां जाता काय ना तें आमकां कोणूच भरूंक दिवचो ना। हो विशय जनरल बॉडीनूय मांडिल्लो की आमकां जी खावड आसा ही खावड इन टायम आनी आमच्या ऑर्डरी प्रमाण आमकां ती पावोवची। सरकारा कडल्यान आमकां अशें जालें की नोकर भरती ही हाच्या फुडें जावची ना डेरीन म्हणून अशें आमकां उलयलें गेलें आमचे कडेन आनी परत आशिल्ले तशे 8 जाण भरले डेरीन। भले ते डेली वेजीस आसतले पूण ते भरले न्ही, जेन्ना तो लॉस जालो पळय ताज्या नंतरूय हे भरले गेले। ऑलरेडी स्टाफ एक्सेस आसतना 8 जाणांची आनी कित्याक गरज? 3 म्हयन्या पयलीं तुमी जनरल बॉडी जावच्या पयलीं 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो पयलीं हे भरल्या। जी नोकर भरती जाल्ली ताजेर खुबशे थंय डिस्कशन जालें जनरल बॉडीन। ती नोकर भरती खरोखर डेरीक परवडण्या सारकी आसा काय कितें? म्हणजे हाजो अर्थ असो जालो की हाजी म्हणजे आमचो तरी असो हो मनान आमकां अशें दिसपाक लागलां की हाजी आतां म्हणजे असो प्रशासक बसून हाजी बी शुगर फॅक्टरी करपाची तयारी जाल्ल्या काय कितें? कित्याक शुगर फॅक्टरी म्हणजे धवो हत्ती जाला म्हणून सांगतच सुटला गव्हर्मेंट, म्हणजे धवो हत्ती आसा अशें म्हणटात। म्हणटकीर गोवा डेरी ही धवो हत्ती करपाची गरज ना। गोवा डेरी जर चलतली जाल्यार हे जे लॉसीस म्हणजे कशे हे क्रिएटीव लॉसीस म्हणजे कशे मार्केटिंगांतल्यान फंड हे वसूल जावप ना। लाखांनी रुपयाची वसुली आसा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरां कडल्यान लाखांनी रुपया। कंपनीचे तो कॉन्ट्रॅक्टरान 13 लाख रुपया दिवचे आहा अजून, तेचेर कंप्लेन सुद्दां 7 लाखाची केल्या तेणी। म्हणटकीर हें सगळें आमी जनरल बॉडीच्या वेळार निदर्शनाक हाडून दिलां, ताजेर अजून कारवाई जायना।